खूब पाटी आमी देव देव म्हणटा, देवा पासत जियेता म्हणटा, पूण आमी खरेपणी भितरल्यान देवाक अणभवंक ना. देवाक अणभवलो जाल्यार आमचें जिवीत बदलोवंकूच जाय. आमी कितें बरें खालें जाल्यार आमकां बरें लागता, पूण बरें म्हणून कितें खालें जाल्यार आनी ताचो परिणाम आमचेर जालो जाल्यार आमी जाणो कशे भाशेन आमकां नाका पुरो जाता पळय तें. तेच भाशेन आमी एक चलचित्र पळोवंक गेले जाल्यार आनी तें चलचित्र बरें आसत तर ताचो परिणाम आमचेर जालो जाल्यार आमचें जिवीत थंयसर भायर सरतना बदललेलें आसता आनी आमी दुसरेच भाशेन चलता, भोंवता, पळयता, कित्याक ताचो परिणाम आमचेर जाल्लो आसा. आमी कोणाकूय मेळ्ळीं जाल्यार आनी ती वायट मनशां आसत जाल्यार तांची उतरां कोण्ण्यो आमकां एकदम कासावीस कोत्तात. आमी उत्सांबळ जाता आनी तांची सुरशिली गेली की ना आमी सारकींच बरीं आसना, दुसऱ्यांक बऱ्यान आमी वायट कितें म्हणूंक लागता. हो परिणाम त्या प्रसंगाचो जाल्लो आसा. म्हणटच तेच भाशेन आमी तो देवाक उलो मारता आनी देवा सरशी आमी आसा जाल्यार आमच्यान केन्नाच आदले भाशेन म्हणजे आतां सुरवातेक आयल्यान ते प्रमाणे ते भाशेन आमच्यान परतून वचोंक जायना. म्हणजे कितें, आमी ताका बिलकूल अणभवंक ना, आमी आमचेच उसणुगी आसा. तशें खूब फाटी आमचे सवय जाता. मिसाक येताना आमी मागणें कोत्ता, आमी देवस्पण कोत्ता आमी, पूण ताचो परिणाम आमचेर बिलकूल जावंक ना, कित्याक आमी देवाक अणभवंक ना. देवाक तर अणभवीत जाल्यार आमचें जिवीत आदले भाशेन आसचेंच ना. दर दिसा तें वाडत वेतलें, अदीक आनी अदीक परिपूर्ण जातलें. आनी जेजून आमकां सांगलां, जसो म्हजो सुर्गीचो बाप परिपूर्ण तेच भाशेन तुमी परिपूर्ण जावंक जाय. आनी जेजू आयज आमकां सांगता, ताका तर ती वळखना जाल्यार ती म्हाकाय वळखुची ना आनी म्हजी उतरांय ती पाळची ना. हाका लागून कितें तरी तुमी आयकलां आयज आनी ताचो परिणाम तुमचेर जाला जायत, तें उतर आमचें सगळें वाडोवंक जाय, किल्लोंक जाय. आमची चिंतनां बदलोवंक लागतलीं, आमची चाल बदलोवंक लागतली. आतां आनी एक कितें तुमकां सांगूंक जाय. एक पाटी एका मनशाक देवाचें उतर मेळ्ळें की ना, त्या उतरांत आमची वाड जायत वचोंक जाय. थंयसर आमचें जिवीत आमी जेजू सवें थिरावंक जाय. आनी हांव तुमकां सदांच सांगता, म्हाका तरी हें उतर खूब वर्सां जालीं तें म्हाका पटलेलें, तें म्हाका समजल्लें आनी त्या प्रमाणे हांव सगळें पळोवंक लागता. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता. तें सगळे वतीन आमी पळयत रावंक जाय आनी बाकीचें सगळें आमकां शिकयलां तें तातूंतल्यान आमी पळोवंक जाय आनी जियोंक जाय. हे भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाचें थिरावन आमचें जिवीत देवा बरोबर जेजू सवें सारलें जाल्यार तो आमकां बाप दाखयता, कित्याक तोच जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बगत ताचे वरवीं. तर आमी तो देवाक उलो मारता जाल्यार तो उलो जेजू सवें मारूंक जाय. कित्याक जेजूच्या एकवटान आमी रावलीं की खरेपणी आमी देवाक अणभवता आनी आमचें जिवीत केन्नाच आदले भाशेन उरचें ना. आमी तर उत्सांबळ आसात जाल्यार देवा सरशी आयली जाल्यार तें बदलता. पळयात कितलो लोक पवित्र सक्रामेंताशी वचोन थोडो वेळ सारता. उत्सांबळ आसलें की ना, मागीर एक वर जालें की मागीर ती परतून बरे भाशेन घरा पावतात. घरा गेली म्हणून परतून उत्सांबळ जातात. आतां आमी कितें करूंक जाय तर होच अणभव आमी सगळो गत आमचे बरोबर धरूंक जाय, नाल्यार मागीर कितें जाता आमी विसरता. ताका लागून तें विसरोंक फावना, पूण सदांच त्या उतरानूच जेजूच्या रावंक जाय म्हणून आयज ताणें आमकां सांगलां. आनी हाका लागून संवसार आमकां नाकारतलो.
कित्याक ताका नाकारलेलो आसा, कित्याक ती खरेपणी देवाक कळकना. म्हज्या भणीन आनी भावनो, असले प्रसंग आमच्या जिवितांत घडलेले आसत, पूण आमी भिवचे न्हय. जेजूच्या एकवटान आमी सदांच रावया. सगळ्या सांत भक्तांनी तेच भाशेन आपलें जिवीत जाल्लें आनी सायबीण माय आमकां तेंच कळीत करता. जेजूच्या एकवटान रावात. आनी त्योर्स केलो की ना, आमी जेजूच्या एकवटान अदीक खोलायेन तिच्या विनोतीन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तूं ते भाशेन सादच्याक आतां सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सगळे आमचे भितर हात इतलें ताच्या नांवांत भायर काडया, ताचे दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवंकूच जाय. तें तर आमी ताका ओपून दिलेलें आसा, तें आमी परतून घेवचें न्हय, तें ताकाच दिवचें आनी तो आमकां बरें पळय दिता तें आमी पत्करचें दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी हे परी ताचे सारकें आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें. आमचें जिवीत सुखी, शांतीन, गोठायेन, पिकोवणेन बरोवन येतलें.